देवाक अर्गां दिवुया देवाक दिनवासुया देवाक अर्गां दिवुया देवाक दिनवासुया मोहिमा तुका वैभव तुका एकाच खऱ्या देवा ओरपुनी भेट अर्गां दितात तुझी मोगाळ पोरजा देवाक अर्गां दिवुया देवाक दिनवासुया देवाक अर्गां दिवुया देवाक दिनवासुया आकाश प्रितूम तुवेंच रोचल्याय ओय तीच तूं सांबाळटा रोचना मोदें आमकां रोचल्याय तुझी करूंक सेवा देवाक अर्गां दिवुया देवाक दिनवासुया देवाक अर्गां दिवुया देवाक दिनवासुया आमचें जिवीत जावं दी एक गीत आभार मानूंक तुझे करूंक प्रीती सासनाक लेगीत ओत्रेक ह्या काळजाचे देवाक अर्गां दिवुया देवाक दिनवासुया 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 देवाक दिनवासुया देवाक दिनवासुया आमचो देव सर्व बळिश्ट देव आमचो देव सगळें जाणा आसलेलो देव आमचो देव सर्व पदवेदार देव आमचो देव भोव काकलुतसार देव आमचो देव भोव उदार देव ह्या देवाशी हे सांजे आमी धांवून आयल्या ह्या देवाशी आमी धांवून आयल्या तेन्ना ताचे बराबर रावून ताची तुस्त करूंक आमी आयल्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान रावलेल्या आमची आर्गां दिनवास स्तुती मानून घे तुझ्या नांवाक महिमा जावं तुझ्या नांवाक सगळी पोरजा दिमी मोडूं भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या आमच्या जेजूक सगळ्या मनान सगळ्या काळजान
सगल्या बळान आनी सगले सोक्तीन आमची मान खोल भागावन आमी नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. सर्वेस्परा देवाक वाखाणात, कित्याक तो चड बरो. ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी रावन ताका आमी परनीपाट नमस्कार करता आसतना आमचें काळीज मन आयज दिनवासणेचेंच जावं दी. ताका नमस्कार करूंक आमी वेताना इल्लोसो वेळ ओगीच रावुया. सगळे आमचे दिनवास, सगळीं आमची आर्गां ताच्या पांयाशी हाडुया. कारणां ज्या कारणां पासत आमी देवाक दिनवासूंक जाय. ऑल द रिजन्स फॉर वीच वी नीड टू थँक हिम, लेट अस ब्रिंग इट टू हीज फीट. देवाक दिनवासपाचीं कारणां जायतीं आमची लागीं आसात. दर दिसा असलीं कारणां आमकां मेळटात. देवाक दिनवासुया आमच्या जिविता पासत. दर दिसा आमी घेता त्या स्वासा पासत. दर दिसा आमकां मेळटा त्या उदका पासत. दर दिसा आमकां मेळटा त्या मनशां पासत. वंदना वंदना कर दे वंदना. वंदना वंदना कर दे वंदना. ए ज़मीं आसमां कर दे वंदना. ए ज़मीं आसमां कर दे वंदना. वंदना वंदना कर दे वंदना.
सगळी गाऊया. वंदना वंदना कर दे वंदना. इज मी आसमा कर दे वंदना. इज मी आसमा कर दे वंदना. आए हैं चरण पवन में, आए हैं चरण पवन में, हम चढ़ा दे अर्चना. हम चढ़ा दे अर्चना. हम चढ़ा दे अर्चना. हम चढ़ा दे अर्चना. वंदना वंदना कर दे वंदना. सुगनी. वंदना वंदना कर दे वंदना. इज मी आसमा कर दे वंदना. इज मी आसमा कर दे वंदना. जायते दिनवास, जायतीं आर्गां आमच्या काळजांतल्यान व्हांवता. आयच्या दिसाक देवाक दिनवासून आर्गां दिवन हो वेळ सारुया. वेगवेगळीं कारणां जीं आमचे लागीं आसात ह्या नियाळान आमी उद्गारता. ही थोडीं कारणां आमच्या मदल्या थोड्यांक घोडी लागतात, वा आमच्या मदल्या थोड्यांक घोडी सगळींच कारणां लागत. दर एक कारण घेवन ह्या वेळार आमच्या नियाळाक आमी देवाक दिनवासणी दिवया. दिनवास आनी वाखाणणी तुका, सर्व शक्तीच्या रचणारा. काय बरें आमी आतांच हिंदीन गायन गायना. वंदना तेरी हो हे प्रभु, सर्व जमीन सर्व आसमां, क्योंकि तू ही सर्व सृष्टि के मुक्तिदाता हो. हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप ही हमारे जीवन कर्तव्य है. हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाले आप ही है स्वामी. आमच्या जिविताक ओर्त दितलो, जिवीत दितलो रुचना तूं सायबा. सगल्या काळजान आमकां जिवीत दिलें देखून आमी तुका दिनवासता. रुचना तुजी एक व्हड देणी आमकां. दर दिसाक नवो जीव तूं उत्पन्न करताय, आनी दर दिसाक जूय आमकां फावो तूंय आमकां तूं राखताय, सांबाळटाय. आमचें तर कार्य पूर्ण जालें जाल्यार तूं आमकां आपोवन व्हरताय. ये सभी कार्यों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं स्वामी. जीवन आपका देन है. कभी हमारे इस जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं,
कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इस जीवन में हम सब कुछ कर पाए, मगर सब कुछ पूरा आपकी आज्ञा से ही होते हैं स्वामी। तुझ्या जिवितान मिसोड आमकां तूं करताय तेन्ना तुझ्या उपकारान आमी जिवंक तूच आमकां फरमायताय स्वामी। आमकां फावो तितली वर्सां तूं दवरताय, फावो तितलो वेळ आमकां तूं दिताय, फावो ती मनशां तूं आमकां दिताय, फावो त्यो वस्तू वापरूंक तूं आमकां आदार आनी सोयेक दिताय। ह्या सगल्या तुज्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासताव, तुजी स्तुती करताव। तुका सायबा आमी आर्गां दिताव। आमकां तूं मनशां दिता, जावं ती आमची घरची, आमची सोयरी दायरी, आमची इश्ट मित्रां। आमकां तूं वस्तू दिताय, जावं तें आमकां एक बरें घर, बरे भाशेन जेवपाक सोयेक, बरे भाशेन नोकरी, बरे भाशेन आमचें जिवीत आमी चलून व्हरूंक। आमकां तूं सायबा अदीक आनी अदीक पवित्रपणान जिवंक साक्रामेंत दिताय। दर दिसाक तुजी देणी कशी वापरूंक आमकां तुजो आदार दी। जिन संस्कारों के लिए हम लोग रोज उसका उपयोग करते हैं, उसी के लिए आपकी कृतज्ञता प्रकट करते हैं स्वामी। हमारे जीवन में शुभ कार्य आप ही करते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन आज छठ पूजा मना रहे हैं, अपने जीवन में खुशी का पर्व है। उन्हें आशीष प्रदान कर, उन्हें सांत्वना दे, उन्हें जीवन में खुशी देना। आप उनके स्वामी हैं, संसार के मुक्तिदाता है करके ये लोग आपके ऊपर विश्वास करें। तू तांचो दोनी सोमी, तू तांचो जीवदातार म्हूण तांणी स्वत मानूंक आमच्या दुसऱ्या धर्माच्याय मनशांक सायबा तांचें काळीज आनी मोन तुका वाखाणूंक तांकांय तूं सायबा कृपा दी। आनी सगल्या आमच्या जिविता खातीर तुका आर्गां आनी दिनवास जेजू। सगल्या वेळा, सगल्या वेळा सर्वेस्पराक वाखाणटलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठाचेर आसतली। सर्वेस्परा सोवे म्हज्या आत्म्यांक व्हडवीक मेळून खालत्याच्या कानारी खबर पडून ती मुरगोठून सगल्या वेळार, सगल्या वेळार सर्वेस्पराक वाखाणटलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठाचेर आसतली। There is a story of a man who got lost in a forest, and somehow he found his way back home. And when he was telling this story to his friends, he told them how frightened he was, how scared he was, that he knelt down and prayed to God.
And one of his friends asked him, "Did God answer your prayer?" And the man said, "No. Before God could do anything for me, there was a guide who came there and helped me to find a way." In this story, we see how this man could not realize what God had done for him. God had answered his prayers. And sometimes we can also relate to this. We are just like this man. We don't realize how much God has blessed us. Today, we are called to check whether our life is a lifestyle of thanksgiving. How many of us, when we wake up, thank the Lord for this new day? Many a times we complain that we need to eat the same old bread, same old chapati in the morning. We complain that we need to go to the same boring job or attend the same boring classes in school. Like this, many of us haven't realized how much God has blessed us. There are people who don't have a home, who don't have food, who don't have an education or a job. Today, we must learn to appreciate what we have and to thank God for it. In today's gospel, Jesus heals 10 lepers, but only one comes back to thank Jesus for healing him. The other 9 lepers, physically, they were healed, but spiritually, they were not saved. They took the healing for granted. In the same way, we are affected by this leprosy of taking things for granted. There is this hymn, "Count your blessings." We need to count our blessings and take them one by one. God has blessed us with so many talents, so many gifts. And let us learn from the grateful leper that we too can be able to thank God for the many blessings we receive every day and learn to always appreciate all the people and things God has given to us. Amen. म्हज्या वांगडा सर्वेस्पराची वाखाणी कोरा एकाच तळ्यान ताचें नांव वयर काडुया सगल्या वेळार सर्वेस्परा वाखांतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर
वाखाणणी, दिनवास, स्तुती खंयच्या वेळार करूंक जाता, केन्ना करपाक जाय, कशी करपाक जाय, सगळ्या वेळा. पूण सगळ्या वेळार देवाक दिनवासूंक कारण नाका. सगळ्या वेळार देवाक दिनवासूंक कारण आसा. सगळ्या वेळार देवाक दिनवासूंक खुद देव आमकां कारण दिता. तें कारण पळोवंक आमचे काळजाचे दोळे उगडूंक गरज. ह्या वेळार आमचे काळजाचे कान उक्ते करुया, आमची मनां उगडया. घडी जायते पावटी देवाचें उतर आमी आयकलां आदीं. ह्या 10 खोडकारांची खबर जायते पावटी वाचल्या, ताचेर घडये सेरमांव आयकल्यात, ताचेर आमी जायतो नियाळ केला. पूण आतां ह्या वेळार ह्याच 10 खोडकारांची खबर आयकता आसतना, पळयता आसतना तुकाच त्या 10 खोडकारां भितर घाल. Put yourself in. Be one of the leper and lift up your heart to God. तूंच एक खोडकार जाव आनी बघून घे तुजे भितर जें बरेपण देव तुजे सवें करता. हेंच मनान दवरून देवाचें उतर आमी आयकुया, पळोवया. Jesus cleanses 10 lepers. On the way to Jerusalem, Jesus was going through the region between Samaria and Galilee. As he entered a village, 10 lepers approached him. Keeping their distance, they called out, saying, "Jesus, Master, have mercy on us." When he saw them, he said to them, "Go and show yourselves to the priests." And as they went, they were made clean. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. He prostrated himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Then Jesus asked, "Were not 10 made clean? But the other 9, where are they? Was none of them found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Get up and go on your way. Your faith has made you well." णव मदल्यांतलो फकत एकटोच आयलो, आनी तोय बी जुदेव नासलो. जुदेव आपूण देवाचे भुरगीं, देवाची विचसून काडलेली पोरसां म्हूण सोसमताली. जिजो विचार करता, तुजे बरोबर आनीक 9 जाणांक हांवें बरें केल्लें न्हय, पूण एकटोच तूं आयलो देवाक दिनवासू. कित्याक ताका दिनवाशी मोन आसलें. काळजांतान ताणें आपणाक बरो कर म्हूण मागलेलें.
आनी जेजून ही ताची इच्छा पुरी केली. काळजान तान मागलेले देवान ताका दिले आनी काळजायेचे कोलायेन तान त्याच देवाक दिनवासूंक तो परतून आयलो. दिनवाशी मन आसलेल्या मनशाक अदीक देव पोट देण्यांनी भरता, कित्याक ह्या मनशाक देंक आसलो. दिनवाशी काळीज ताच्या मन देवाच्या ह्या बरेपणा खातीर उपोट देण्या खातीर तो देवाक दिनवासूंक जेजूशी आयलो. हें ताचें उदार मन पडून देवान ताका उदीक देण्यांनी भरलो. घोडी ताचें आख्खें जिवीत बरें जालें. फुडाराकूय घोडी कितें वायट येते आसलें तें सगलें जेजूच्या आशिर्वादान पयस जालें. लॉंग टर्म बेनिफिट्स ताका मेळ्ळे. जायते फावटी आमी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पळयता. उमके सुवातेर गेले, उमके कडेन मागणें केलें, उमकी देवसांव केली आमकां मेळटलें अशें आमी समजता. आमकां तो देवान कितें दिलें थोडोच वेळ आमी देवाक दिनवासता, उपरांत विसरता, परतून गुणगुणूंक लागता. आमकां तो देवान कितें केलें आमी व्हडलें गणगणान लादीन करता, फुंगसांव करता, मागीर देवाक विसरूंक, देवाची स्तुती करूंक आमी जायते फावटी फाटीं उरता. देव उदार, देव मोवाड, देव बरो आनी सगल्या काळजान तो आमचो मोग करता. आमकां जिवितान बरें दिसना, आमच्या जिवितान वायट वचता, आमच्या जिवितान अडचणी येतात तेन्ना, आडकुडी येतात तेन्ना देव आमकां पावता, समजता, आदार दिता, तेंको दिता आनी आमकां सगल्यांक वाटायता. ह्या वेळार सुद्दां जेन्ना आमी जेजूक बोसता, ताका आमी रूप पळयता तेन्ना आमच्यो गरजो तो जाणा, आमची भावना तो जाणा, आमचे कुडीन कितें जाता, कितें आमी अंतरेकता, आमच्या मनान कितें आसा हें सगलें तो समजता. दिनवाशी मन पयले सुवातेर आमकां आसूंक गरजेचें. हें दिनवाशी मन आमकां आसतना खालतीकायेन ह्या देवाशी येवन ताका दिनवासूंक गरज. दुसरे सुवातेर उपकारी आमी आसूंक गरज, कित्याक देव इतलो आमकां मोवाड आनी दोयाड की ताचे उपकार आठोवंक आमच्यान जायना. तरी पुत्यान देव आमकां पावता जाल्यार आमी उपकारी मन दवरूंक गरज. सदांच ताका वाखाणूंक, आमी जितले वाखाणटा तितलें आमचें उदाहरण दुसरो आमचो सांगाती आसा तो पळोवन आपलें वायट जिवीत, वायट करण्यो आनी हेर वायट वाटो सोडून बऱ्या मार्गार येवंक शकता. हेंच देव आमचे सोबे आवडटा. आमी दुसऱ्यांक उदाहरण जावंक, जेन्ना आमी दिनवासता तेन्ना दुसऱ्यांक आमी ही दिनवासनी दाखोड करूंक न्हय, पूण तांकां ताचेशी ओडून हाडूंक. आमचे देखींतल्यान, आमचे चालींतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान हे देवाक आमी परगटूंक हेच जेजूचें अंतरें. आनीक 9 जाण तांकांय हांवें बरें केलें न्हू, ते खंय गेले? घडीक तांकां दिनवाशी मन नासलें. शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स कितें मेळ्ळें आमकां, जालें काबार, आतां मारया मौसा, करुया आमचें जिवीत जाय ते भाशेन, असले आमचे जायते भाव चिंतात. खालतीकाय, उपकारी काळीज आनी दिनवाशी मन आसूंक गरजेचें. तेन्नाच की देव आमकां उपोट देण्यांनी भरतलो, तेन्नाच की आमकां स्वर्ग फावो जातलो. आज किरीत भाशेन सुमी आमी मानुएल सिकेर आमचो एक भाव जो अंतरलो आयचेच दिसा, ताचे खातीर मागता. इगोर्जीन श्क्रिवांव, इगोर्जीन
ताणें जायतो वावर केला. हे आमचे चिखलेचे फिरगोजेन बरो वावर ताचो जाला. आज कुडीक संवसारी वाट सोडून ही सुर्गीची वाट तो सुरू करता. ताका सायबा सुर्गीची दारां उगड म्हूण आमी मागता. सासणाचो विसो ताका दी सोम्या. कुडीक जायत्यो वस्तू ताच्या मनांत आसल्यो, जायत्यो वस्तू तो करतालोय, जायत्यो वस्तू तो सांबाळटालो आपल्यो जाल्ल्या परी. बरो येडदेरी कसो तो आपल्याक दिल्लो वावर करतालो. आपलोच वावर जाल्ल्या परी पवित्र सभेक आपल्या वावराची भेटवणी ताणें केल्ली. बरो सांबाळ तो करतालो. ताका सोम्या तुजो विसव दी. हे दिनवाशी मौन आमी आज ताचे सभेन दाखयता आसतना ताच्या कुटुंबाक सायबा तूं बुजवण दी म्हूण आमी मागता. ताका सासणाचो विसव दितना हे ताच्या बऱ्या कोरण्या खातीर ताका सुर्गीची दारां उगड म्हूण आमी मागता सोम्या. आनी आमी सोगलीं उपकारी काळीज दिनवाशी मौन आनी अदीक दुसऱ्यांक उदाहरण आमच्या जिविताच्या चाली वरवीं जावंक आमकां तुजी कृपा मागता. वाखाणी देवा बापा, देवा बापा, वाखाणी ताच्या पुता, ताच्या पुता, वाखाणी पवित्र वाखाणी पवित्रात्म्या, रोजनाराक मोय मार्ग, मार्ग, आपणायली ताची भुरगी, आपणायली ताची भुरगी, वाखाणू ताका सोदा, वाखाणू ताका सोदा, दारोकाक बंदून दारोकाक दिनवा, बंदून दिनवा, सोडयली बाबोयन ताची, सोडयली बाबोयन ताची, ताचेरूच देवून विस्वास, ताचेरूच देवून विस्वास, मोगाच्या आत्म्याक मोगाच्या बंदून, आत्म्याक बंदून, काळजाच्या दुलो पावण्या, काळजाच्या दुलो पावण्या, काळजाचे मानोन गायो, काळजाचे मानोन गायो. देवाक आर्गां दिवचीं कारणां खूब खूब. जावं आमचे भलायकेक लागून, जावं आमच्या जेवणा खाणाक लागून. देवाक आर्गां दिवचीं कारणां जायतीं. जावं आमच्या वेपार धंद्याक लागून, जावं आमच्या शिकपाक लागून. देवाक आर्गां दिवचीं कारणां साबार. जावं आमच्या संबंदांक लागून, जावं आमकां मेळ्ळल्या बरेपणा लागून. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक महिमा, देवाक स्तुती. ताची आर्गां दिवन केन्नाच सोंपची ना, ती केन्नाच काबार जावची ना. We will never end up thanking Him enough. जायती दुनिया आमचे लागीं मागणी आसा. सगळीं ह्या वेळार आमच्यान उचारूंक जायना. आमचें काळीज पडे दुनिया. आमच्या काळजांचेर ह्या वेळार नदर मार. खरेपणी आमच्या ह्या काळजान कितें आसा?
तें तूं मानून घे. जिवीत आनी मरण तुजीच देणी आमकां. जिव्या पासत दोनया तुका आर्गां, मेल्ल्या पासत दोनया तुका महाआर्गां. देवाक आर्गां, दिनवास, महिमा, स्तुती सगल्या वेळार आमच्यान करूं येता. सगल्या वेळार ताच्या पांयाशी आमी रावूं येता. सगल्या वेळार ताची तुस्त आमी गावूं येता. होच सोयेक ह्या गितांतल्यान घेवया. जेजू मुखार दिमी घालूंक जाय जाल्यार दिमी घालून ताका आर्गां दी. उबी रावून ताका आर्गां दिवंक जाय, उबी रावून आर्गां दी. ओ बसूनच देवाक आर्गां दिवंक जाय, बसून आर्गां दी. जेजू तूंच म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तूंच म्हजो राय, जेजू तूंच म्हाका जाय. आर्गां तुका, आर्गां तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका, आर्गां तुका, स्तुती तुका. तूंच म्हजो देव जेजू, तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो जीव जेजू, तूंच म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तूंच म्हजो देव, जेजू तूंच म्हजो जीव. आर्गां तुका, आर्गां तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका, आर्गां तुका, आर्गां तुका, स्तुती तुका. आर्गां तुका, आर्गां तुका, स्तुती तुका, स्तुती तुका, आर्गां तुका, आर्गां तुका, स्तुती तुका. हो इल्लोसो वेळ आमी आमचेच पासत घेवया. तुजी खासगी मागणी दिनवासणेची सगळी ह्या वेळार जेजूक उबार. पळय ताका ह्या भोव पवित्र संस्कारान तुजें तो आयकता, तुका तो पळयता, तुजेर ताची नदर आसा. ओगीच राव ताका दिनवास दी, ताका आर्गां दी, ताची महिमा आनी स्तुती कर. तुझे हात उक्ते कर, तुझे हात उबार, तुका जाय तें कर. ताका आर्गां, दिनवास, महिमा दी. He deserves all glory. He deserves all thanks.
दिनवास आर्गां दिता तेन्ना तो आमकां आनिकूय देण्यांनी भरता. आमचे हात उक्ते करून ताचे मुखार दिमी घालून ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. जिविता पासत मरणा पासत देवाक आर्गां दिवया. भलायके पासत दुयेंसा पासत देवाक आर्गां दिवया. वावरा पासत बेकारपणा पासत देवाक आर्गां दिवया. जेवणा पासत भुके पासत देवाक आर्गां दिवया. दिमी घालून हात उक्ते करून ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. तुझी बरेपणा कुशीनी आळटेल्या तुझो गुणीत मोग कसो म्हूण मेस्तल्या. तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या. तुझे उपकार दोनिया कशे बादुयतल्या. स्वर्गानी संसार ही तुझी नवला. चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतया दानशुरातानी तुवें आमकां दिल्या. सासनाच्या सासना गायता तुझी मोहिमा. तुझी बरेपणा कशी
알테랴 tuzo gonitmo koso mun mistelia tu si podvi moima kosi podoi delia तुझे उपकार दुनिया कोशे बादुई तेल्या वावर तुझो सोगलो आमका ओच्या पाचो ल्हान मोनान आमच्यान चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो थाव घेवून वचो तूंच देवा आमच्या सदांकाल उरतलो तूं आमचो रोचनार आमी तुज्यो रोचना तूं आमचो ओरूंक आमी तुका उंडेता मोग तुजो सदांच करूंक आमकां रेखता सासनांक तुका बगून लालेऊन लालेता तुजी बरेपणा कोशिनी आळटेल्या तुजो गुणीत मोग कसो म्हूण मेजतेल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळोय देल्या तुझे उपकार दुनिया कशे बादोय ते